काल गोंयभरान जे पाऊस लागले पावसान खुबशे गांवांनी वाड्यांनी लोकांच्या घराचेर रस्त्याचेर झाडां पडून खुबशे डॅमेज जाल्ले कार व्हेहिकलाचेर झाडां पडून व्हेहिकल सुद्दां डॅमेज जाल्ले आसा। कासारवाडे पेडणे हांगा राम मंदिर हांगा एक मेन रोडाचेर बनियन ट्री कोलॅप्स जाले आनी तातूंत एक कार डॅमेज जाल्या। राती रोड ब्लॉक आशिल्ले आनी लोकल आनी फायर ब्रिगेडीच्या हेल्पान थंयसर तांच्यांनी झाड सायडी काडपाची यत्न केल्या। एकंदर जो बनियन ट्री जो कोलॅप्स जाला खंयची जिवीत हानी जाल्ले ना, पूण खंय तरी रोड ब्लॉक जालो आनी त्या उपरांत लोकल आनी ताच बरोबर थंयसरले फायर ब्रिगेडीचे ऑफिसरान हे रोड जे क्लीन करपाचें काम जे आसा तांच्यांनी केल्लें आसा। ताच बरोबर पेडणे वाठारांतल्या कोरगांव भायडवाडा हांगा सुद्दां झाड पडले एका घराचेर आनी रस्त्याचेर पडले। त्या उपरांत खुबशे डॅमेजीस जाल्लेले आमकां सद्या पळोवपाक मेळटात। खंय तरी जे डेंजरस ट्री आसात, डेंजरस जे झाडां आसात तांकां खंय तरी परमिशन दिवचें आनी कलेक्टरान ऑर्डर दिवन ते जे झाडां आसात ते कापपाचें परमिशन दिवपाक जाय, कारण ना जाल्यार तेजी जिवीत हानी सुद्दां जावपाची शक्यता आसा। हो जो पावस काल एकच दीस जो पावस पडला भयंकर लुकसाण जाल्लेलें आमकां सद्या पळोवपाक मेळटा। रस्त्या वयल्यान उदक वयता, वयरसून दोंगरा वयल्यान माती रस्त्यार आयिल्ले आसात। खुबशे जाग्यार आमकां डॅमेज जाल्ले दिसपाक येता। खंय तरी नाले जे आसात खंय तरी फुटून गेल्ले आसात। पेडणे वाठारांत तरी भरपूर लुकसाण जाल्लेलें आमकां सद्या पळोवपाक मेळटा। प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगी मनीस। Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.